अलायन्स जावपाचें आसलें आनी विजय सरदेसायान एक पयर स्टेटमेंट दिलो की तुमी काँग्रेसी वांगडा तेंच्यांनी तिगांनी मेळून एकूच मिटींग घेतली, मागीर तुमी तांकां खंय तरी सायडलायन करून दोगांची मिटींग चालू आसली. कितें जालें, कित्याक हें जालें अशें? पळय कशें आसा, विजय सरदेसायान कितें आसा कितें सांगता तें ताका खबर आसा. मात वाऱ्या वयली खोपी आमी उलयचे ना. आमी जें आसा तें आमचें फूल क्लेरिफिकेशन जें आसा तें टोटल A to Z कितें आसा तें एक्झॅक्ट सांगतालें तुमकां. कित्याक आमी तेंच्या भशेन न्हू वाऱ्या वयले म्हटल्यार जेन्ना एक डिसिजन जाल्लें की सगल्यांनी वांगडा येवन प्लॅटफॉर्माचेर आउट करपाचें, कॅन्डिडेट्स आउट करपाचे. सो कॅन्डिडेट आउट करता तेन्ना सगळे वांगडा आसपाक जाय आनी सगळें हें जावपाक जाय. हांगा प्रत्येक जाण आपणाचे कॅन्डिडेट आउट करपाक लागले आनी लास्टाक कितें जालें, आमीच फाटीं उरले. हांगा विजय सरदेसायान आपणाच्या पक्षाचे कितलेशे कॅन्डिडेट तुमी पयले आसतले ते आउट केले आनी प्रचारूय चालू केलो. आमी आमचो प्रचार चालू करपाक आमकां मेळोंक ना, कॅन्डिडेट आउट करपाक मेळोंक ना. सो हे बॅनर्स आउट केले जावं पोस्टर्स आउट केले, हे सगळें जालें. पण आमी तें करूंकूच ना. आमी रावले लास्ट मुमेंट पासून. आमी ती अलायन्स लास्ट मुमेंट पासून कशें जाता कशें घडटा हें पळोवपाक रावले. पण खंय ना खंय हें फाटीं उरलें आनी हेजो जो फूल क्लेरिफिकेशन कितें आसा तो आमचो जॉयंट आमची एंटायर पार्टीची हें आसा ती कमिटी आसा तेंच्या वांगडा घेवन आमी क्लेरिफिकेशन तुमकां सांगतले. पण एक सांगपाक सोदता की गोंयच्या हिता खातीर आमी एक पावल मारलेलें की अलायन्स सारकी भशेन बरे भशेन फुडें वचची आनी त्या पावलाक लागून आमी हांगा आसले गोंयकारांचो जो आवाज आसलो की सगल्यांनी एकठांय जावन काम करपाक जाय. आतां तुमी पळयता आसतले सगळे पक्षाचे आपणाची सांगता, पण आमी जेन्ना सांगताले एकठांय रावन उलया आनी फुडें व्हरया, सो तें जालें ना. सो आतां आमी पळोवपाक जाय की कितें आसा तेंचें. सुरेश बाब, BJP आसा तशेंच तेंचे MLA चड आसा आनी तेंचे कडेन ऑर्गनायजेशन आसा. सो कशें आतां तुमी सगळे जाण सेपरेट अलायन्स बीन जायना जाल्यार कशें हरयतले तुमी BJP? पळय कशें आसा, आमी हरोवपाचें काम हें सगल्यांचें आसा, पण तेकाच लागून आमी अलायन्साचो जो पावल आसा हें आमी मानलेलें. कांय कारणाक लागून तुमी आयकलां आसतलें पूण खूब जाण कितें कितें सांगता आनी कशें चल्लां तें आमी तेजें क्लेरिफिकेशन जें आसा हें सगळें सांगतलें. पण एक सांगपाक सोदतां, जेन्ना ऑर्गनायजेशन ही व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. आतां तुमी पळयता आसतलें की आमची ऑर्गनायजेशन खूब स्ट्रॉंग आसा, तरी पूण आमी एक पावल फाटीं घेवन आमचे खूब कमी जी सिटां आसा ती घेवन आमी फुडें वचपाक लागले ते अलायन्स घेवन. पण तें जालें ना आनी आयज आमचें ऑर्गनायजेशन स्ट्रेंथा प्रमाणे म्हळ्यार विथीन नो टायम आमी आमचे कॅन्डिडेट्स जे आसा ते प्रत्येक कडेन म्हळ्यार कितलेशे मतदारसंघांनी आतां आजून पासून खुबशे मतदारसंघ उरले ते जावंक ना, पण कितलेशे मतदारसंघांनी आमी आमचे कॅन्डिडेट जे रेव्होल्युशनरीज आसा, ग्रावंड मेंबर्स जे आमचे आसा रेव्होल्युशनरीज, तांकां आमी फुडें काडलो. कित्याक आमी बिलीव इन डेव्हलपिंग अ लिडर. आमी लिडर वयर काडपाचें हितून हें करता. आमी कोणाचो लिडर हाडून बसयतले अशें कांय ना. आमी आमचो लिडर जो आसा तेकाच वयर काडटा आनी तेकाच त्या तरणाट्याक जावं ते जी कोण बायल मनीस आसा तांकां आमी फुडें काडटा आनी ताका इलेक्शनाक बसयता. सो हे ग्रासरूट लेवल जें काम आसा हें रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें आसा आनी ह्या येणाऱ्या काळान हांव गोंयकारांक मागता की तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करचो आनी हे सपोर्ट केलो जाल्यारूच गोंय जें आसा ती फुडले पिळगेक लागून उरतलें. सुरेश बाब, तुमकां कितें रुलींग पार्टीज खंय तरी तुमच्या मदीं फूट घालपाक पळयता की तांकां फायट दिवपाक जायना अशें? डेफिनेटली म्हाका तरी दिसता की रुलींग पार्टीचे थोडे जाण कितें तरी आसा आनी भितरल्यान कितें षडयंत्र आसलां ते करून हें सगळें फोडपाक सोदता. हें बरे भशेन चलता आनी बरे भशेन जातालें थंय खंय तरी हे रुलींग पार्टीचे कोण तरी भितर घुसलेले आसा आनी ते आपणाक जाय तशें चलयता, हें तरी म्हाका दिसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.